म्हादयचो विषय हो काँग्रेस सत्तेर आशिल्ले तेन्नाच्यान आसा, पूण आता काँग्रेसीक कसलोच विषय नाशिल्ल्यान ते फकत लोकांक म्हादयच्या विशया वयल्यान भडकोवपाचो काम करतात। काँग्रेस फक्त म्हादयचेर राजकारण करपाचे काम करता, मडकयच्या भाजप मंडळान आरोप केला। ऐकात। म्हादयचो विषय आसा हो काँग्रेसच्या टायमार पासून आसलेलो आणि आता ते फक्त ते इश्यू करता। तांकां आता ऑपोजिशनाक कांय इश्यू ना म्हणून आता हे म्हादयचो ते इश्यू फक्त गरम करून तव्यार दवरता पळय न्हू, तसो तो तव्यार दवरून तो बाजीत आहा। आणि ह्या ऑपोजिशनाकडे कांय तांचे कांय उरलेय ना आणि कांय तांचे कडेन नाय बी, म्हणून त्या येयल्ले दिसा लोकांक ते उठसूट म्हादई म्हादई करून लोकांक भडकयता। त्या टायमाक उदकाचो इतलो विशय आसलेलो, पण आता इतलो लोकांक उदक सगळे व्यवस्थित मेळटा। मदीं केन्नाय अशे प्रॉब्लेम जाता, पण ते घेवन न्हू, पूण तांकां फक्त हो म्हादईचेर राजकारण करपाची संवय जाल्या। कशें आसा, एक्झॅक्ट उदका बद्दल जागृताय आसा पयली ती जाल्ली ना। उदका बद्दल उदक आमी कितले वापरून आमी थेंब थेंब उदका खातीर झगडया म्हणटा, पूण थेंब थेंब वाचोवपा खातीर कितले जाण सांगता। जे आतां पळय वेगवेगळे आसा पळय न्ही, आतां विरोधकूच धर तूं, राजकारणाचे हितून राजकारणाचेच सांगता तुका की काँग्रेस कितें करता, म्हादयचो तांकां विशय मेळ्ळो की डीपीआर सेंट्रल वॉटर कमिशनान पास केलो म्हणून, आणि तेजेरूच ते आतां राजकारण करूंक सोदता। लोकांच्या मनान भंय घालपाक सोदता, लोकांच्या मनान भंय घालून फुडल्या लोकसभेच्या इलेक्शनाक परत एक आपणाचो कॅन्डिडेट कसो येतलो हे ते पळयता। तांकां लोकभावनाचे मातूय काय पडलेले ना। ज्या ज्यो गोष्टी कितें कितें जाय पडटा गरजेच्यो आसता त्यो गोष्टी केल्या शिवाय बाकीच्यो गोष्टी मेळना, हे हांकां खबरूय आसा। म्हटल्यार कितें खंय तरी एक राजकारण करपाक जाय, तांकां आमगेलें अस्तित्व आसा हे दाखोवपाक जाय म्हणून हे विरोधक आवाज काडटा। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू।